मोपाचेर सरकार उत्तर आनी दक्षिण गोंय अशें राजकारण खेळपाक दिवचो ना, खंयचेच परिस्थितीत दाबोळी बंद जावचो ना अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान विधानसभेत स्पश्ट केलें। मोपा प्रकल्पाक हात घालचे पयलीं सरकारान आयकाव हे सल्लागार संस्थेन केल्ल्यो सुचोवण्यो चालीक लायल्यात काय कितें असो प्रश्न विजयान काडिल्लो। विमानतळाच्या विशयाचेर खासा चर्चा जावची म्हूण माविनान नेट धरलो। दाबोळेचें राजकारण करून गोंयकारां मदीं फूट घालचे न्हय अशी शिटकावणी माविनान विरोधकां मदल्याच आमदाराक दिली। मुख्यमंत्र्यान मोपाचेर विधानसभेत खासा चर्चेची तयारी दाखयल्या। इकावचे रिकमेंडेशन अशें आहा की डिटेल्ड फिजिबिलिटी स्टडी और कॉम्प्रिहेन्सिव एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट स्ट्रॅटेजी ही गोवा गव्हर्मेंटाची आसपाक जाय म्हणून म्हाका चीफ मिनिस्टराक विचारूंक जाय वेदर दिस इज इन प्लेस। स्पीकर सर, जे तो आयकाव पळय स्टडी म्हणटा ती स्टडी 2007 हा। आतां 6 वर्सां जाली तिका। ते म्हणटा तुमी मोपा जर तुमकां दाबोळी कितलोय बरो केलो जाल्यार मोपाचेर इमिजिएटली इनिशिएट करया। TOR इज अप्रूव्ड ऑन 28 जानेवारी आनी डिटेल पळय ताजी सगळी स्टडी आहा, ताका एक कन्सल्टंट अपॉयंट केल्ले आसा। बऱ्याच जाणांक प्रश्न आसा मोपा एअरपोर्ट जाल्या उपरांत ताजो फायदो गोंयाक जातलो काय महाराष्ट्राक जातलो, हो मातसो मुख्यमंत्र्यान क्लियर कर। म्हाका दिसता ऑनरेबल मेंबर हितूर उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय हाज्या मदीं झगडी लावपाक सोदता। झगडी लावपाक सरकार दिवचो ना। दाबोळी एअरपोर्ट आसा तसोच चालू उरतलो। लोकांक झगडी घालपाक साउथ वर्सीस नॉर्थ, नॉर्थ वर्सीस साउथ गरज नासतना हेचेर चर्चा जावपाक जाय, स्पश्टपणे जावपाक जाय। हांव दाखयता कितकोन एगेन्स्ट मोपा हांगा पॉलिटिकल इश्यू करता बेश्टे। म्हाका जाय स्पीकर सर, हेजेर हाफ एन आवर डिस्कशन, आय विल गिव यू नोटीस। म्हजी विनंती आसा, प्रश्न अत्यंत म्हत्वाचो आशिल्लो, जाय तितलो टायम मेळून ना, त्यामुळे 2.5 वरां जाल्यार 2.5 वरां सुद्दां तुमी परमिशन दिलें आतां। साळावले धरणाक जमीन गेल्ले कांय फामिलीक 35 वर्सां जालीं तरी जमीन आनी लुकसाण भरपाय मेळिल्ली ना अश्यो 72 फॅमिली आसात। जाल्यार कांय धरणग्रस्तांनी सरकारा कडच्यान भरपाय आनी प्लॉटूय घेतल्यात। सुभाष फळदेसायान धरणग्रस्ताचो प्रश्न काडिल्लो। जांणी लुकसाण भरपाय आनी प्लॉट असो दोट्टी फायदो घेतला तांच्यो सनदी परत घेतले। उरिल्ल्या धरणग्रस्ताचो प्रश्न कसो सोडोव येता ताचेर समिती सरकाराक सुचोवणी करतली अशें उदका स्रोत मंत्री दयानंद मांद्रेकारान स्पश्ट केलें। 30-35 वर्सां जालीं साळावलेच्या डॅमा खातीर ज्या लोकांनी आपल्यो जमनी घरां सोडलीं, अश्यो जायत्यो फॅमिली पयलीं उरल्यो। माननीय मंत्र्यांनी म्हाका उत्तर दिवचें की कितले फॅमिली आतां उरल्यात तांकां प्लॉट मेळना। गव्हर्मेंटान प्रयत्न केल्ले की तांकां 100 स्क्वेअर मिटर दिवचे म्हणून, पूण तेंच्यांनी काही टेक्निकल कारणांक लागून ते एवॉयड केले। ह्या लोकांचो प्रश्न सुटचो म्हणून आमी ऑनरेबल मेंबराच्या सकयल एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली आहा। हे 72 जे लोक आहा हेंचे एग्जॅक्ट कितें डिमांड आहा आनी तांकां कितें जाय हें आमी त्याच कमिटीक सांगल्यार तुमी तुमचो कॉन्क्रीट प्रपोजल आमच्या फुड्यान हाडा। मागीर गव्हर्मेंट चीफ मिनिस्टर आमी बसून तेचेर कितें तें सोल्युशन काडून खुबश्या लोकांनी 4 लाख रुपया कॉम्पेन्सेशन घेतले आनी प्लॉटय घेतले, अशें डबल बेनिफीट घेतिल्ले आसा। ज्या लोकांनी डबल बेनिफीट थोड्यांच्यो सनदी कॅन्सल करपाक लागून मामलेदाराक आमी ऑर्डरी दिल्ल्यो आहा। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।